हांवें गिरीश बाब चोडणकराचो इंटरव्यू केल्लो 2 दीस पयलीं. तो भरपूर व्हायरल गेलो, ताचे रिल्स सगळे जाण सर्क्युलेट करपाक लागल्यात आनी ताणें बरें इंट्रस्टिंगली सांगलें की गोंया भितर म्हणपाक लागलो आज ओपोजिशन उरलें ना. आज म्हणपाक लागलो एक रुलींग आसा आनी एक रुलिंगा भितरूच ओपोजिशन आसा आनी जे सर्टिफायड ओपोजिशन आसा ते म्हणपाक लागलो एक तर ह्या रुलिंगा खेळटात नाजाल्यार त्या रुलिंगांतली ओपोजिशनां खेळटात. आनी ताका ताणें गोवा पॉलिटिकल लीग अशें नांव दिलें. एक टिमीचो कॅप्टन म्हणपाक लागलो मुख्यमंत्री, दुसरे टिमीचो कॅप्टन म्हणपाक लागलो विश्वजीत राणे. पण हें सगळें सांगतना ताणें एक मान्य केलें की ओपोजिशन गोंयाक आज ना आनी जे आसात ते सगळे मॅनेज जाल्यात आनी एक तर हो कॅप्टन किंवा तो कॅप्टन एकामेकाचेर फार मारपा खातीर ह्या ओपोजिशनाक वापरून घेता म्हणून. तुका हें खरें दिसता? हांवें तो तुजो व्हिडिओ पळयलो आनी तेज्या कोइन्सिडंटली कोणी म्हाका एका फ्रेंडान तेज्या सकयल जे कॉमेंट पडले तेजे स्क्रीनशॉट धाडलो काल रातीची गजाली. तो सगळे ते आपल्या गिरीशाच्या अगेन्स्ट ते कॉमेंट आशिल्ले ते पळयले हांवें. आनी मागीर गिरीश तो म्हळ्यार कित्याक असो आतां असो उलयलो, कारण तो CWCचेर बी आसा, तो काँग्रेस पार्टीचो लिडर आशिल्लो, पार्टी प्रेजिडेंट आशिल्लो. पूण मागीर विचार केल्या उपरांत अशें दिसलें की तो उलयता पळय तातूंत खरें आसा. एक म्हटल्यार अपोजिशन कितले उरले तूं म्हाका सांग? 7 जाण आसा ते भुरगे, 7 MLA आसा. तातूंतले कोणा कडेन कितले आसा? आम आदमी पार्टी कडेन 2 जाण आसा, काँग्रेसी कडेन 3 जाण आसा, एक आहा विरेश आनी एक आहा विजय. इतकेच अपोजिशन न्ही. सो तो गिरीशाचें हांवें सगळें आयकलें. गिरीश जें म्हणटा तातूंत डावट घेवपाक सामको वाव आसा आनी खऱ्यानच मॅनेज गेम चल्ल्या गोंयांत अशें लोकांकूय अशें दिसपाक लागला. मुख्यमंत्र्याची प्रचंड स्तुती केली ताणें. ते पळयलें हांवें. ते सरकायझम तेंचो सरकास्टिकली उलयला, स्तुती अशी म्हणूं येना. तो म्हणटा की तो आनी विश्वजीत दोगूय हे गेम मॅनेज करता म्हणून. आनी तो काँग्रेसचो इतलो लिडर आसा म्हणटकूच ताका कितें तरी कळ्ळा म्हणून तो उलयला आसतलो न्ही. बरोबर. बेश्टोच तो उलोवना, कितें तरी दिसता न्ही अशें कितें चल्लां काय म्हणून. लिडराक जर हें कळ्ळा जाल्यार इट रिफ्लेक्ट्स बॅडली मोर ऑन काँग्रेस एंड ओपोजिशन. देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन रुलींग न्ही काय म्हणटा तुका. पूण म्हाका दिसता की गिरीश जे उलयला तेतून देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. येस, चुकीचें म्हणयना पूर्णपणान. हय लौकीक हे जे काय बरी जी गजाली एक्सप्लेन गोवा पॉलिटिकल लीग जी गिरीशान एक्सप्लेन केली आनी तातूंत ताणें सांगलें वसलो म्हणपाक लागलो इतली मॅनेज करपी मुख्यमंत्री आपणें पळयलो ना. मनोहर पर्रीकाराच्यान सुद्दां इतली मॅनेज करपा जालना म्हणपाक लागलो. सो हें जें आसा हें ताजे कडेन तूं कसो पळयता ह्या गोवा पॉलिटिकल लिगा कडेन? आमी मेनली गव्हर्मेंटाचे अटॅक जातना पळयता तो हावजान म्हणजे हावजान जे पब्लीक आसा 7 जाण ओपोजिशन आहा ते मातशे आवाज काडटना हावजान दिसता. तेज्या भायर ते चड दिसना. हावजान ते एक्सपोज जावन एक वेळ बोळा घालता आसतले ते आनी अटॅक करता आसतले. तेजे भायर आनी ओपोजिशन म्हणजे फक्त आमदार आसपाक जायना. ओपोजिशन म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी आसपाक जाय आनी पॉलिटिकल पार्टी भितर जे आमदार ना पण लिडर आहा तेंचो तितलोच रोल म्हत्वाचो ओपोजिशन म्हणून. पण गिरीश म्हणटा तें सारकें, कारण जर तेजे स्वताचेच आमदार वा दुसरे ओपोजिशनाचे आमदार एक आपाचो आमदार धरुया आमी, तो ताका जर प्रमोद सावंता भितर भाऊसाहेब बांदोडकराचें हें दिसता, केप्यां गेलो जाल्यार तेजे स्वताचेच अल्टर्ना भितर तो म्हणटा BJPन गेलो जाल्यार आनी कामां जावपाची ऑफरां असल्यो गजाली करता. आमकां ओपोजिशन लिडर तितलो तसो एग्रेसीव दिसना विशयाचे. जसो आमी पयलीं ओपोजिशन लिडर पयले पळय न्हू त्या प्रकारचो एग्रेसीव आमकां ओपोजिशन लिडर आतांचो दिसना. हे सगळे पिक्चर पयल्या उपरांत गिरीशान अशें म्हणप योग्य आनी ताका त्यो गजाली पार्टी भितर दिसता आसतल्यो स्वताचे पार्टी भितर आनी बाकीच्या ओपोजिशनाक घुसमटमार जाता आसतलो. घुसमटमार जाता आसतलो. आनी प्रमोद कित्याक गिरीशाचो हे जो आहा पळय तेजो हें म्हत्व ताका कित्याक आसा की काय पॉलिटिकल लिडर जेन्ना मिडियाक ब्लेम करता, मिडिया सारकी ना म्हणून, तेन्ना गिरीशा सारको मनीस जेन्ना सांगता की तुमकांच सगळ्यांकी ऑपोजिशनांकी रुलींग पार्टीचे लोक मॅनेज करता म्हणून हेका म्हत्व आसा. बरोबर. मिडियाक ब्लेम करून उपकारना. हे सारकें आसा काय ना ते हेंच्यांनी पयलीं पळोवपाक जाय आपूण. सामकें हें म्हाका मान्य आहा. सामकें दर खेपे उठता आनी आमी ब्लेम करता. आमी जेन्ना एका ओपोजिशन मनशा म्हऱ्यान वतात आमकां कितली रिएक्शनां आनी कितली कडक रिएक्शनां मेळटात. कितले फावटी सांगलां की हे जर 7 जाण सारके रावतात आतां जाल्यार फुडें खूब कितें जावपाचें आसा म्हणून. हे सारके रावना ते आमची मिडियाची मिस्टेक. बरोबर. म्हणून म्हाका दिसता गिरीश अशें उलयला. प्रमोद गिरीश उलयला तें सामकें आसा. आय मीन सी ही इज स्पोकन रायट फ्रॉम द हार्ट. सो एंड ही इज बीन अ senior politician right now. I mean, he's been years into this space, so he understands it. The only question there is the unity जी म्हणटा, opposition unity. You tell me, आमी केन्ना पयली opposition unity? During Girish's time, had we seen unity? Yes, split of the opposition was always there.
even when Girish was at his No, peak, his point is the opposition was not managed by ruling like this. When he was the president of the party, that becomes a in the air allegation. No, तू आता कसं म्हणून justify करतो? Yes, you know, I know what he is Trying to say, yeah. trying to say. yeah. But you can't prove it. I mean, you can't say that opposition or the government has done favors to X, Y, Z. You can't Correct. name them. Or if he has the guts, he has to come on record and say that. बरोबर. Justify your this thing. No, एक वार तो मारता and saying that they are not. At least they show sometimes. You know, some. I mean, at least येणे लोकिकान म्हणलं तशें assembly ते question हाडटा, criticize करता. Everything has been done. Unless you prove otherwise, you know, you tell, okay, fine, such as Altonaचे अशें आसा, leader of the opposition तूं अशें आसा. आतां इतली सामकी अपेक्षा करता की गिरीशान सामकेंच तांगेले भायर काडचें म्हणून सगळें भायर काडचें नाजाल्यार बेस्ट वाड्यार कित्याक मारता वाड्यार कित्याक मारता सी what happens is what he is told about the BJP within the BJP also is Yes. right, you know, everybody knows about these things. Right. And to a large extent maybe there are some allegations in the opposition that opposition is compromised. Yeah. You know, that could be a random allegation, but at this level you need to come on record and say, okay, fine, this is what it is. This is the compromise म्हणून Yeah. असं दाखोवपा जाय म्हणून